दिल्लीन काँग्रेस अधिकय जाल्ली ना आनी वजाय जाल्ली ना, आशिल्ली तशीच आसा। दिल्लीच्या लोकांक दिसलें भाजपाक हारोवपाक आप समर्थ आसा म्हण लोकांनी आपाक मतदान केलें। भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेसीचो मतदार आम आदमी पक्षा कडेन शिफ्ट जाल्लो आसा। येवपी वेंचणुकेंत गोंयांतय लोक भाजपाक बुद्ध शिकयतले म्हण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। प्लसूय जाल्ली ना आनी काँग्रेस मायनसूय जाल्ली ना। आमी नील आशिल्ले लास्ट टायम आनी आयजूय तीच परिस्थिती आसा। सो आमकां थंय हें कांय ना। जे लोकांक दिसलें की थंय बीजेपीक कोण हरोवपाक शकता त्यामुळे लोकांनी वोटींग केलें। लोकांक दिसलें की थंय आम आदमी पार्टी ही बीजेपीक हरोवपाक शकता। सो खुशी जावपाची गजाल इतलीच की जे पळय सीए हाडून तेणी पॉलरायझेशन करपाचो प्रयत्न केल्लो, लोकांक तेणी बुलेट्स मारपाचे प्रयत्न केले आनी लोकांनी तांकां वोटिंगांतल्यान आन्सर दिलें। सो तुमी बुलेट मारा आमचेर, आमी तुमकां वोटिंगान तेजें उत्तर दितले। आमी बुलेटाचेर बुलेट उत्तर दिवपा ना, हें लोकांनी सारकें जालें। सो यू शूट अस with bullets, we will shoot you with ballets. This was the message of people of Delhi. त्यांनी We welcome, we congratulate Aam Aadmi Party. त्यांनी मेसेज दुसरी दिली, तुम बुलेट मारा आम्ही तुका झाडू मारता म्हणते। पण दिल्ली पळय अशें पळयलें न्ही, काँग्रेसीचो वोटर आहा पळय तो सगळो आपा कडेन शिफ्ट जाला असो दिसता। सो काँग्रेसी खातीर धोक्याची घंटा। काँग्रेसीचो वोटर्स जो आसा तो आम आदमी पार्टी कडेन शिफ्ट जाला, इतल्याच खातीर तांकां बीजेपीक डिफीट करपाक जाय। पूण आमी थंय जर प्रयत्न केले, आमी कारण दिल्ली डेव्हलपमेंट जी जाल्ली आसा ती काँग्रेस टायमार जाल्ली आसा। सिद्धार्थ दीक्षिताच्या नेतृत्वात 15 वर्सां जें काम केल्लें तें आजूय लोकांक मुखार आसा। ते गोंयांत तशें कितें इफेक्ट जातलो, आप कितें इफेक्ट करतली? गोंयांत लोकांनी इफेक्ट ऑलरेडी हेचो पळयला। कितें लास्ट असेंब्ली इलेक्शन दिल्लीचें जाल्लें तेन्ना रिजल्ट असोच आशिल्लो। तेजे नंतर गोंयांत असेंब्ली इलेक्शन जालें आनी थंय तें एक्झॅक्टली रिवर्स जालें। 17+1 18 मेळ्ळी आनी आम आदमी पार्टीक 21 सीट मेळ्ळी। सो तेणी खूब हायप केल्लो, खूब प्रोजेक्शन केलें। गोंयांत आमी प्रत्येक इश्यूचेर आमी रस्त्यार येतात, प्रत्येक इश्यू आमी लोकां मुखार हाडटात। जे लोकांचे इश्यू आसा, लोकांक कितें जाय, आमचे वतीन तुमी उलयात, आमचे वतीन तुमी झगडात आनी तें काम आयज काँग्रेस बरे तरेन करता। आमचे सगळे जे फ्रंटर्स आसात तेय एक्टीव आसात आनी आमी एकूय इश्यू जो लोकांचो इश्यू आसा तो सोडना। सो लोकांक जाय जो आमचो इश्यू काडून हे हाडटा तेंचे बरोबर वयतले आनी लोक ह्या फावटी बीजेपीक बुद्ध शिकोवपाक सोदतात। जे लोकांनी बीजेपीक उबी केल्ली ते लोक आयज नाराज आसात। बाकीचे जे कत्र आसा ते सोडूच। आयज थंय बीजेपी आसा, थंय काँग्रेसूच आसा। बीजेपीचो फक्त आसता मिनिस्टर, ते आमदार मिनिस्टर सगळे आसता काँग्रेस। इट्स अ काँग्रेस रूल्ड बीजेपी गव्हर्नमेंट।